हांव एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम आसोलना आंबेली. आज दोतोर जागशीकर बाबा गेली डेथ एनिवर्सरी 17 ऑक्टोबर 2024. आज तो संसार सोडून गेल्यार उणेच 35 वर्सां बरोत येयली. 17 ऑक्टोबर 1989. ऑलमोस्ट एट द एज ऑफ 74 तो आमकां सोडून गेलो. आनी जागशीकर बाबाचो पयलोच एक स्टॅच्यू म्हणजे आमच्या वेळ्ळे कॉन्स्टिट्युन्सीन आंबेले गांवांत आसा. आनी म्हाका एक दिसतालें की जायतो लोक चडशे गोंयकार आनी मोर स्पेसिफिकली पॉलिटिकल लिडर्स, कित्याक दोतोर जागशीकर बाब एक पॉलिटिकल लिडरूय आसलोलो एंड ऑल्सो एन ओपोजिशन लीडर. म्हाका दिसलें की जायते जाण आमचे पॉलिटिकल लिडर्स तेका येवन गोळेक भेट करतले काय म्हणून, तेका एक श्रद्धांजली दितले काय म्हणून. थोडे भोव लिडर येयले, जावं आमचो गांवचो क्रूज बाब येयलो, तेणें श्रद्धांजली दिली, हांवें दिली. आतां सगळे कडेन पावनात, पूण आय एम फेल टू अंडरस्टँड a leader who in political terms from rags to riches म्हणटा ते भाशेन, from not even a पंच, सरपंच, जिल्हा मेंबर जावं एक MLA पासून जायनासतना डायरेक्ट MP जावप एक व्हडलें काम. आनी कॅप्टन मिर्यादो बाब बरें काम करता. तो सावथ गोवान जायतो भोंवता, सगळे विशय मांडटा. सावथाकूच न्हू, तूं नॉर्थाक पासून पावता, ही बरी खबर. पूण एक दूख अशें जाता की आयजच्या दिसाक यो प्रेझन्स वॉज नॉट सीन इन वेली टू पे ट्रिब्यूट्स टू दिस सेम दोतोर जागशीकर बाब. बिकॉज ऑफ हीज कंट्रिब्युशन टुडे आयज आय एम माणकुलें गोंय आहा. अदरवायज इट वूड हॅव बीन मर्ज्ड विथ महाराष्ट्र. आनी एक दोतोर जागशीकर बाब स्टॅच्यू बरें तुवें येवन तुजी मनांतली चिंतना तेज्या फुड्यान घातली लोकसभा इलेक्शना पयलीं. पूण आयज हे दिसाक तूं येयल्लो जाल्यार आमकांय बरें दिसतलें आहलें. गोडे तूं म्हणटलो तुका गोडे खबर ना, उगडास ना, जावंक शकता. पूण तुजे क्लोज एसोसिएट्स पळय आहाय तांकांय हांवें सांगलेलें की कॅप्टन मिर्यादो बाबान दोतोर जागशीकर बाबाक एक दिनवास दिवपाक निवडून येयले उपरांत एक टायम तरी, एक पावटी तरी, आज 4 म्हयने भरोन गेले, एक टायम तरी तेणें येवन जागशीकर बाबाक दिनवास दिवचो आसलो. कारण ह्या वेळ्ळेच्या गांवांत तुका हायेस्ट वोट्स पडले आख्ख्या सावथ गोवान म्हणनाका. 17,251 वोट तुका पडले. दीस वॉज द हायेस्ट वोट्स एटलिस्ट इन सावथ गोवा. आनी बेनावली यू गॉट द हायेस्ट लीड. जोरी तर फकत बेनावली आनी वेली एकठांय करून हे वोट जर तर तुजे सारखे पडून आसले जाल्यार आयज तूं ते MPची खुर्ची पासून घेवंक पावचो नासलो. बेनावलीची खबर एक कडेन दवरया आमी. वेळ्ळेची 17,000 हांव म्हणटा एक 5-6 हजार वोटां पासून चुकोन दुसरे खंयचे फाटीक गेल्ली जाल्यार आयज तूं MP म्हूण आसचो नासलो. जाल्यार इतले तरी एक उपकार आठोवपाक
म्हाज्या मनान तर सदांच दिसतालें की तूं एक दीस येतलो म्हणून निवडून येयल्या उपरांत. पूण आयज पासून जो तो जागशिकेर बाबाच्या स्टॅच्यू कडेन तूं दिनवास दिवंक एकूय दीस पावंक ना म्हणून दूख भोगता. तुज्या कार्यकर्त्यांक तुज्या सपोर्टरांक हांवें रिमांयडर पासून दिलो, पूण तरी आसतना तुजी भेट ना. तूं सगळ्याक भोंवता, हिंगासान आख्ख्या गोंयांत तूं वावर कोत्ता, पूण जागशिकेर बाबाशी येवपाक तुका एक वर पासून मेळोंक ना म्हणून भरपूर दूख जालें. अशें दिसता जे परेन दुसरे पार्टीचे पॉलिटिकल लिडराचे वापर करतात तसो दोतोर जागशिकेर बाबाचो वापर जालो काय. आनी काम जालें, वोयज मेलो, वोयजाच्या हातान दांडो दिलो. ही गोष्ट जाली काय अशें म्हाका दिसलें. आज जागशिकेर बाबाच्या डेथ एनिवर्सरीक तेजो उगडास पासून तेजे स्टॅच्यू सांकारा येवन एक 20 रुपयांचो फुलांचो हार पासून घालपाक टायम ना जालो कोणाक. हांव मान्य करता कॅप्टन निर्यातो बाब भरपूर बिजी आसता आनी तुजे एडवायजर जे आसात मिश्र सारके म्हणटात ते भाशेन, जे तुज्या तोंडांतल्यान हांवें आयकलें, तुजे एडवायजर सारके मिश्रा म्हणटात ते भाशेनूय जे काँग्रेसान इंटेलेक्च्युअल आसलेले तेसले तुज्या बरोबर वांगडी आसात, तुका गायडन्स दिवपाक आसा. पूण तांकां लोकल इश्यूज खबर ना काय. गोंय एक धाकली स्टेट आमची, 2च सिटां आसात. UP मध्य प्रदेशा भाशेन न्ही. एक MP पासून ही इज अ पर्सन who mingles and mixes with the locals. Every person here can meet you. You can meet people. You can mingle with people much easily. जाल्यार कमीच एक तुकडे हांव विनंती करतलो कॅप्टन निर्यातो बाबा कडेन, तुजे ते एडवायजर आसा तांकां थोडे सेन्सिटीव इश्यूआंचेर तुका याद दिवपाक वा तुजे एपॉयंटमेंटान ह्यो थोड्यो गोश्टी बरोवपाक तुवें तांकां रिक्वेस्ट करचें वा तांकां सांगचें. कित्याक आमच्या गोंयांत इट इज टू बी अंडरस्टूड देर कॅन बी ग्लोबल थिंकींग बट वील हॅव टू एक्ट लोकल. आनी हेज्या फुडें हांव फकत तुकडे विनंती करतलो कॅप्टन निर्यातो बाब, आमच्या जागशिकेर बाबाक तूं विसर नाका. यू मायट हॅव फॉगॉटन टेम्पररीली. चूक जाली आसतली तुजे कडेन, आमी मान्य करता. पूण हेच्या फुडें तरी आमच्या आपुरबायचो सावथ गोवान एकूच स्टॅच्यू आसा आनी तूं सावथ गोवाचो MP म्हणून तुका हांवें रिक्वेस्ट करता. तशेंच दुसरे लिडर आसात, पूण हो व्हिडिओ चड करून तुका सांगलो हांवें कारण इलेक्शनाच्या पयलीं आमी जागशिकेर बाबाच्या नांवान जायती वोतां गोळी काडली आसतली, जायती, नोईंगली ऑर अननोईंगली अशें हांव म्हणटा. सो लेट अस नॉट अननोईंगली अशें जावपाक जायना की फकत आमच्या बऱ्या खातीर आमी जागशिकेराचे पांये पडपाचे आनी काम जालें म्हणटच जायती मेहनत करून तो स्टॅच्यू घायला आमकां गोंयकारांक दोतोर जागशिकेर बाबाचो उगडास करपाक. आमचे सारके केन्नाय विसरले जाल्यार मान्य करूंक जाता, पूण जे पॉलिटिकल लिडर्स आसात, जे थोडे पॉलिटिकल लिडर असल्या पर्सनॅलिटीचेर, असले पॉलिटिकल लिडरांचेर केन्नाय वोट बँक्सूय करतात.
तशें जायना जावपाक हांव तुजे कडेन रिक्वेस्ट करता. देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. कॅप्टन निर्यातो बाब, तूं म्हजो एक बरो इश्ट, म्हाजो मित्र, आमी वेल विशर, नो डावट अबाउट डॅट. आयज व्हिडिओ काडूंक पावलो हांव कारण तुज्या खास मनशाक सांगला आसतना परसून तुका हिंगा येवंक टायम मेळोंक ना. दुसरे फावटी असली चूक आदार नाका म्हण तुका हांव विनंती करता. देव बरें कर.